भाजपान दर वर्साप्रमाण स्वातंत्र्य दिसाची पूर्वसंध्येक रॅली काढली। देशाची फाळणी वेळार ज्यांचो बळी गेलो तांकां यादीत दवरुया अशें म्हणत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आर्गां ओपली। फोटो तरी एक काढता मागीर राव आवाज कर नाका मातसो राव एक मिनिट राव रे। पार्टीशन हॉरर डे विभाजन विभीजिका दिवस 14 ऑगस्ट हो भारत देशाच्या इतिहासातलो काळो दीस आसा। 15 ऑगस्टाक जरी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें जाल्यार ब्रिटिशांनी वता आसतना ह्या देशाचें विभाजन करून दवरलें आनी हो देश भारत, पाकिस्तान आणि कालांतरान बांगलादेश असो अखंड भारत देश 3 देशांनी विभागलो। पण हो विभागता आसतना ज्या पद्दतीन पूर्णता जाली म्हणजे जवळपास 13 कोटी लोक हे डिस्प्लेस जाले। पाकिस्तानाच्यान परत भारत देशात तांकां येवचें पडलें आणि हे करता आसतना आमी पळयता धर्मा भितर ज्या पद्दतीच्यो दंगली जाल्यो आणि ज्या पद्दतीचो दहशत जालो हो खरोखरूच आमी काळो दीस मनयलो वता आणि तेज्यो परत एकदा स्मृती म्हणजे आमी तांकां सगळ्या फ्रिडम फायटरांक ज्या पद्दतीन आर्गां ओंपता त्याच पद्दतीन ह्या काळ्या दिसाचो निशेधूय करता आणि हो भारत देश अखंड दवरपा खातीर आमी परत एकदा ह्या दिसाची याद करता आणि हो भारत देश अखंड उरपा खातीर आमी सातत्यात वावुरतले हाची शपथूय घेता। म्हणून आयचो 14 ऑगस्ट हो पार्टीशन हॉरर डे ह्या निमित्ताक आयचो मूक मोर्चा हांगासर आयोजीत केला। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि डायलन रॉड्रिक्स।